आनीक आदलो जायते वर्सां आदीं गाजलोलो वजनादी तियात्र जुदास हो लिगोर फेर्नांडीसान बरोवन पालकार हाडलो आनी त्या काळान तो बरोच गाजलो आनी जो मनीस जुदासाची भुमिका कोत्तालो अजून तो जिवो आसा कोलवो आसा ताका नांवूच पडलें जुदास. अशे पद्दतीचो तियात्र परत एक फावट जायत्या वर्सां उपरांत पालकाचेर येता आनीक हो पालकाचेर हाडूंक आमचे दोग जाण भाव मिरांडा आनी डिमेलो हे दोगूय वावुरल्यात आनीक व्हडी उमेदीन गोंडगोणान हो तियात्र पालकाचेर हाडला. तुमी पळयलां आसतलें गोंयभर ताची फातराणी जाल्या, वचोन ताचे पोस्टर लागलेले आसात. ह्या खिणाक आयच्या माणकामती ह्या कार्यावळीन तुमकां माई मोगाचो येवकार दिता आनी हो जुदास तियात्र आदीं कसो आसलो आनी आतां तो कशे पद्दतीन पालकार आयला हाचेर थोडे खीण आमी पळोवया आनी मुखार या. म्हाका तुजेर विश्वास आसा पूण तूं सांगता ते म्हाका सोदपाक गांव लागता. अरे अरे तूं कॅनडाक आसता आनी कॅनडाक रावन हांगा गोंयांत कितें घडटा ते तुका कितें खबर आसा? अरे हांव चार चौगांत भोंवलोलो मनीस, हांव कोण कसो कितें वागता ती सगळ्या गांवची खबर म्हाका आसता. ती परत सांगता. अनिल, ह्या तियात्रान जुदास हाची तूं मुखेल भुमिका करता. म्हणटच तुज्या काळजांत ओगळ्यो वेगळ्यो हालचाली जाल्यात आसतल्यो. हय, कित्याक तो पयलो फामाद तियात्र आनी हो जो रोल आसा तोय बरो गाजलोलो रोल. सो आतां लोकांक जे आदीं कोणें केल्लें आदीं ते जुदास ताणें केल्लें तेंच एक्सपेक्टेशन आसतलें, कारण जुदास चायेची हॉटेलां आसात, मार्ली चॅक्रीस बॉम्बे काफेन पडटात लुटी आनी एक हॉटेल घातला तुमी सगल्यांनी देखला सांगात केल्या ओना कोरनी कोटी. हे हॉटेल तांणी बऱ्या जाग्यार घातलेले जाल्यार जीव आमचो एकदम खुशाल जातो. येलाचें मेळोन कितले दुडुका वयल्या जायत गोंयचे सरकारी कुत्र्याक घातला पोटो. नॅशनल हायवे 17 कुशीक घातला मडगांवचे फामाद रेस्टॉरंट काफे तातो. 25 मीटर पासून तांणी लुगार सोडूंक ना, उजार केला मिस्ता गोण्याचो पिठो. म्हज्या बरोबर लॉरी ड्रायव्हर आसा.
एक्टींग करतालो आयकोन जाण हांवें पळोवंक ना. आयज खुशालकाय भोगता येताचे तियात्रान भाग घेवंक. जेन्ना मिरांदा आनी डिमेलो म्हाका एप्रोच जाले ह्या तियात्रा खातीर तेन्ना हांवें एकाच उतरान ताका वय म्हटलें आनी सदांचे भाशेन आमी बरो वावर केला बोरी कांतारां कडल्यान. आनी सद्या एक तियात्र जाला आयचो सेकेंड शो आनी लोकूय बरो जाला आनी फर्स्ट शो एकदम बरो जाल्लो म्हणटूच गॅरंटी आसा फुडाराक हो शो बरो चलतलो. आदले भाशेनूच हिट जातलो. आदीं ताच्याकूय खूब शो केल्ले आनी आतां कास्ट चेंज करून हो नव्या रुपान ताणें तियात्र हाडला आनी आमचे थंय घडटा ते परी आमी वावुरतात हो तियात्र हिट करूंक. कोरेचांतले तियात्रिस्ते तांणी पालकाचेर वावर केला चड तांच्या आदारान आमी पालक फुडें वता. मुंच्या देवान तुका रोजला जायत्या देणांनी तुका बोलला आमी यात्रीस जावया देवाचे देणे. लोक तियात्र पळोवंक येता तुजो वावरूय मानून घेता तुका डिमांड मेवता तुजी आरती कोरमोणे. ही आमची बेश्टी प्रॅक्टीस. हांव ताकाच लागून मार्कुसाक विचारतलो म्हाका थोडो वेळ दितलो काय म्हूण पूण मार्कुस म्हणूंक लागलो आपण बिजी आसा दोनूच उतरां उलयता. मार्कुस हो तियात्र आदीं तुज्या भुरगेपणांत तुवें पळयलोलो? हय हांवें हो पळयलोलो. म्हाका दिसता 1970 वर्सा अशें कितें आसतलो तेन्ना बरो भुरगो आसलेलो आनी हे शोआचे उणें 75 तरी शो जाल्ले दिसत म्हाका. कित्याक तेन्ना 50-70 जावप म्हणजे चड कुस्तार आनी तो जावप म्हणजे लोक सारको पुंजांनी भरपाचो आनी तेन्ना बरे व्हडले व्हडले कलाकार आसलेले. रोस्फन आमचो बरो डायरेक्टर आतां आहा तो पसून नाचतालो तितून आनी जुदासाचें काम करतालो तो ते पाट ताका सारकें सोंपतालें आनी तेदो आमचो क्रिस्टोफर लयतांवूय आसलेलो तेन्ना तें सारकें चेडूं दिसतालें पळोवपाक. जुदास म्हटलो काय ना ह्या तियात्रांतल्यान जायत्या मनशांची म्हाका परत वळख जाता. म्हजें गोटेस्ट केजिया आयच्या ह्या कार्यावळीन तुका मागीर म्हाका सहयोगार. थँक्यू देव करता. जुदास तियात्रान तुका एक बरो चान्स पडला. वय आदल्या तियात्र एक एक्टींग करूंक मेळप जावं कांतारां म्हणूंक मेळप एक व्हडलें भाग. तर ह्या तियात्रान तुजो कितलो वांटो आसा? हांव मेन रोल एक्ट करता फ्लॉसीचो जो त्या तेंपार आमचो क्रिस्टोफर बाब करतालो सोंपलेलो क्रिस्टोफर बाब. आनीक जेन्ना लिगोर आनीक आमचो प्रोड्युसर जॉन म्हजेशी स्क्रिप्ट घेवन आयलो तेन्ना इट वॉज लायक अ चॅलेंज. कित्याक हांवें आमचे सर ओस्कोंजा म्हाका सांगलें की त्या तेंपार तो शो एकदम बरो चलतालो. नंबर 1 हिट शो त्या तेंपार आनी तेज्या हो रोल करपाक क्रिस्टोफर जे ब्युटीन तो रोल करतालो तो आपणाक दिसना कोणा कडेन करूंक जायचो आनी तुवें खूब हार्ड ट्राय करची पडटली म्हणून. सो इट वॉज लायक अ चॅलेंज. हांव म्हणून हांव कम्पीट करता म्हणून पूण येस आय एम हॅपी टू डू दिस. पूण ह्या खिणांत एक गजाल आदीं क्रिस्टोफर दादलो वय बायलेची भुमिका करतालो आनी आयज तूं एक बायल आसून बायलेची भुमिका करप म्हाका दिसता आवडटें आनी तो इतले बरे भाशेन करतालो म्हणजे म्हजे कारजान अजून पासून ती भिरांता. जे लोकांनी तो तियात्र पळयला म्हज्या मामान पासून तो तियात्र पळयला आनी ताणें म्हाका म्हटलां हांवें तो 3 फावटी तियात्र पळयला. जर तो तुजें सारकें सांगला आपूण तुजे तांतयां शेवटून मारतलो म्हणून. तुवें मोग केला कीर मागारूंक ना सांगून सोड सांगून तें जाता. हांव कितें भियेता? मामी ओ मामी कितें जालां गो? येता मामी आगो बाय कितें जालां? ओ मामी शी सुसेग ना कितें जालां गो बाय? आनी हे कितें सगळे भियेले कशें दिसता? बाय तुज्या जिवाक बरें दिसना बाय कितें जालां? सांग रे बाय कितें जालां? कांयच नाही माय मागीर सगळे भियेले कित्याक? हांव तुका सांगूंक आयलेली की कितें जालां गो बाय? मामी तो सोंपलेल्या अंजलिकाचो पूत तो कॅनडांत कालच गोंया पावला. अंजलिकाचो पूत कोण गो तो? रॉजर? होय मामी तोच तो. जाणा मामी तो कॅनडा एकदम बरी सर्वीस करता खंय. खूब दुडू जोडून तो आतां गोंया आयला आनी बेगीनूच लग्नूय जावंक सोदता मामी.
इवन मातशें एक मिनीट हय एक्टींग करूंक वता आसतनाच हांवें ताका धरलें इवन लिगोरीचो जुदास हो तियात्र आदीं तुवें आयकलेलें Trying my best to show people that I can act, I can do something. बाबा ह्या तियात्रांत तूं कसली भुमिका करता हांव एक चेड्याची लेस्लीची भुमिका करता. आनी कॉलेज खुशाल हांव पयले फावट तियात्रान नाचता आनी हांव डॅडीक वाकाणटा म्हाका तेणें आपल्या तियात्राक घेयलें म्हणून. सोरो सारको मोगा भाशेन बारीक चिंतल्यार डिफरन्स कांय ना. मोगाचो पयलो किस तोजो सोऱ्याचो पयलो मोठो विसरोंक जायना. सोरो मोगाचो भाशेन कुट्टो बारीक मोठो काळो बरो पळयना. मोग गोड जातोच मोग्याक सोडिना तसो एक सोरो तूं कांय सोडिना. फ्रांसीस येवकार दिता आसतनाच जुदास ह्या तियात्राचेर आदीं कितें तरी तुवें आयकलेलें ह्या आदीं तो तियात्र बरोच फामाद आनी बरोच गाजलो म्हणून आयकल्लें आनी आयजूच बाब रोसफोन हाजे कडेन उलयतना म्हाका कळलां की तो तियात्र जेन्ना स्टेज केल्लो तेन्ना हांव फकत एकूच वर्साचो आसलो आनी आयज ह्या तियात्रान म्हाका नाचोंक संदी मेळ्ळी हें व्हडलें भाग म्हणून समजता आनी देवा कडेन मागता त्या जाणट्या तियात्र बरो तियात्र वचल्ल्या पुरो म्हणून आनी लोकांनी मानून घेतल्या पुरो.